सगळ्यांक मिगेल नमस्कार. हांव अनघा शेणे, हनुमंतले परम भक्ते. तो हनुमंतू श्रीरामल परम भक्तू. प्रभू श्रीरामल बायल सीता मातेक लंकापति रावणन अपहरण कोर्नु लंके निप्पोंदवलल. श्रीरामल भक्तु हनुमंतु सोडतव सोदून काणव ताने लंके वच्ची कतीर समुद्र लंघन केले आणि समुद्रवेरी उपता असताना सुमार जन राक्षसांक संहार कोर्नु लंके पावलो. ते लंकिणी द्वारक्त आशिली. हनुमंतल शक्ती अपरंपारू तक दिया आकारू होड जेवचे येता सांड जेवचे जत्ता. लंकिणी मळ्ळल शक्तिशाली राक्षसीक सोलसून अशोकवन पावलो. ते एक रुक्का मुळ बेसून डोळे उद्द कडचे बैल मनिशी पळेले. तिगेल तोंड तेज पळोवन हीची सीता माता म्हणून हनुमंत कळले. गस्तुगलची राक्षसन जेवण गेलं वेळ पळोवन हनुमंतू सीता मातेले द्रवचन रबलो. तगिल गुर्तु करतची रामन दिलल मुद्दिद केल्या आणि म्हणला हा तुका पणू प्रभुले वर्तम्मा. तका सीता मातेन म्हणल्या श्रीरामचंद्रन रावणक सोलसून म्हाका पनवेल्लरीची थक्केक मारी आदी. राक्षस गण व्हडली मंगड पळोवन धांवडोच्या आयलींची. हनुमंतू रुक्कार तुलेन रुक्कार उड्डून वन पुरा वाईट करू शूर केल्ले. आडैल राक्षसांक पुरे संहार केल्ले. बरलेले अय्यो रावणासुरा म्हणू धावलींची आणि रावणान पेटयल्या अक्षय कुमारके जोश मारले. ता आयकून रावणाल पूतू इंद्रजीत वयलो. ब्रह्मास्त्र प्रयोग केल्ले. ब्रह्मलस्त्र म्हणू मर्यादी दिवन हनुमंतू शरण गेलो. हनुमंतक संकोळ घालून रावण एद्रक रब्बेले. रावण व्हडली एत्तर सिंहासनेरी बेसला. हनुमंतू हक्क बुद्धी सिकोक म्हणू तगेल बल्ल्याच्या सुडली कोरून तजवेल बेसलो. मर्यादेर सीता मातेक राम कपसी आणि चूकी माग म्हूण सांगलो. रावणाक हनुमंत लुत्तर एकून कोपयली पळ्या. तगेल बल्ला कंगटी बंदून उद्दी दिवन सोडेंची म्हूण सांगल्या. ती शी केल्ली पळ्या. हनुमंतन दिग्गा बाल घेवन आस्थाना तुकून भायर उड्डून घराक गांवांक उज्जुला गेल्या. लंकादान कोरून सोडल्या. हे काणीची ती कसन म्हणल्यारी तका सांगचे. बुद्धी सांगतान समोण ऐकलरी चुकी समकून घेतलरी लंकादान जाय नाशिले. धन्यवाद. हॅलो अनघा. हॅलो. कितल्या क्लास चेडा? फोर्थ. एक्सप्रेशनचं पुरा कोण शिकयला? अम्मान. अम्मान शिकयल्वा ना तू शिकिल्वा? शिकल्यावा. तू टी व्ही पुरा पळयत की रियालिटी शोज पळयता? कंची पुरा पळयता? ड्रामा ज्युनियर्स पळयला की? ट्राय केला की वच्चाक? ना वे. नेक्स्ट टाइम आयला ट्राय करी जायत. ऑल द बेस्ट. सगळ्यांक नमस्कारू. मिगेल नाव सान्वी कामत. हांव हनुमंताना सीतेक सोदून लंके येवचे काणी सांगता. आयकयांची हनुमंतू रामालो परम भक्तू म्हळ्यार विषय आम सगळ्यांक गोतशिलेची. अशी हनुमंतू रामाल मुद्दी घेवन सीतेक सोदूचे लंके भायर सरता. तेदन तो होड जावन जय श्रीराम म्हूण उब्बून वचून समुद्र दांटून लंके पावता. ती खंय पळयल्यारी रावणाला सुरसेने लंकेच रक्षणे खातीर भायर रब्बून आसतांची. त्या पळोवन हनुमंत एक उपाय करता. तो सांज जावन एक मुये तितले सांज येता आनी कोणाकय कळना तशी लंके भितर रिकता. ते रावणाला आसताना तूं सीते खंय आसा बा म्हूण मस्त सोदिता जाल्यार ताका सीते खंय दिसना. कडेर तो रामाल उडगास काणू रामा 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 म्हूण रामोच्चारण करता. तेदन तो एक उद्यावनान पावता. ती तो रुक्कार दोकून रुक्कार उड्डून सीतेक मस्त सोदिता. कडेरी एक रुक्का मुळा एकली चंदी बैल मनिशी दिसता. हीची सीते आसूं का म्हूण तो लेखता. तेदनात रिजता म्हळ्यार एकली राक्षसी सीतेक सांत्वन सांगता आसता. तूं कांय बेजार कोर नाका. राम जल तितले वगे येवन तुका दोकून आपोवन व्हरता म्हूण म्हणटा. तें आयकून हनुमंताक भारी खोशी जाता. तो रुक्कर दोकून उडता म्हूण भितर रावण ते प्रत्यक्ष जाता आनी म्हणटा हे सीते तूं मस्त चंदी तूं म्हाका आवडीकोन घे आनी त्या रामाक विसरून सोडी म्हूण म्हणटा. तेदन सीते कोपून म्हणटा
हे रावणा ह्या विषयी तू विसरून सोडचेलाय का इता म्हळ्यारी मिगेल राम जलतीतले वग्गी येवन म्हाका दोकोन आप्पन वरो येता ताजे पुढे तुगेल सर्वनाश खंडित जागरे होता म्हूण म्हणटा तेदन रावण कोपून राक्षसिंक दिग्दिश मारच्याक आज्ञे दिवन वता तेदन हनुमंत रुखकार दोकोन उड्डून सीतेलाक पावता तेदन पुरे राक्षस ताका पळोवन भिवन धांवन तांची आनी हनुमंत सीतेक म्हणटा हे माते हांव रामाल भक्तो रामाना म्हाका पेटयला हांव तुका दोकोन आप्पन वरो येयला म्हूण म्हणटा जाल्यार सीतेक तागेल वयर नंबिके येना तेदन हनुमंत रामाल मुद्दी काडून सीतेक दिता त्या मुद्दी पळोवन सीतेक भारी खुशी जाता आनी ती रडता तेदन जाल्यार सीते म्हणटा म्हाका स्वतः रामानाक दोकोन आप्पन वेल्यार मात्र वेवचें म्हूण म्हणटा आनी तिगेल गळा आशिल्ल भांगर काडून रामाक दिवचे खातीर हनुमंता दिता आनी हनुमंत ह्या घेवन वापस वता अशी हनुमंतान सीतेक सोदून लंके येवचे काणी जय हनुमान जय श्रीराम धन्यवाद. सानवी तू कितल्या क्लास आहे थर्ड खंयचे स्कूल कॅनरा इंग्लिश हायर प्रायमरी स्कूल तुगेले कॉस्ट्यूम भारी चंद आसा चंद दिसता आनी लायक कोण काणी सांगले ऑल द बेस्ट थँक्स. हांगा येयला परीक्षकांक आणि तुमकां सकट निरीक्षकांक हांव स्वाती भट नमस्कार करता. पितृवाक्य परिपालन करचे खातीर श्री रामचंद्र तेगेल धर्मपत्नी सीतादेवी आनी लक्ष्मणा लोट्टू वनवासा वतांची वनवास आशिल्ल तेदना रावणु मारेचाल सहाय घेवन राम आनी लक्ष्मणाल नातील वेळ पळोवन सन्यासील वेसु घालून भिक्षेक येवचे येवन सीतादेवीक अपहरण करून व्हेला. जटायुल निमित्ती रावणान सीतादेवीक अपहरण करून व्हेला म्हणून रामाक कळटा. राम आनी लक्ष्मणान सीतादेवीक सोदिता आसतना हनुमंता निमित्ती तांकां सुग्रीवाल परिचय जाता. सुग्रीवाक वालील बाद करचा जायनशी तो एक पर्वता वैरी हनुमंताल आनी जांबवा लोट्टू दिसू काणशिलो. तांकां पर्वता वैरी पूर्ण मेळल भांगर रामचंद्रा दाखयतना रामाक कळटा ह्या सीतेल भांगर म्हणून. तो वाली दीश मारून सुग्रीवाक किष्किंधे राज्याच्या रायू करता. ह्या उपकाराक सुग्रीव तागेल वानर सैन्याक सीतादेवीक सोदूच खातीर 4 दिकांनी पेटयता. दक्षिण दिकांनी हनुमंतू अंगदू जांबवू आनी तांगेल सहचर वतांची. तांकां वतना जटायुलण्णा संपाती रावणान सीतादेवीक लंकेंतून निप्पोन व्होरून दवरला म्हणटनी प्राण सोडता. तांणी समुद्रा बदीला येवन पावतना अंगदाक योचन जाता ह्या समुद्र लंघन आमी कशी करचें म्हणून. तेदना तांणी एक कार्य निर्णय करताची कसं म्हळ्यार ह्या कार्याक हनुमंतू योग घेऊ म्हणून. इत्या म्हळ्यार तो वायुपुत्र अति बुद्धिवंतू धैर्यशाली जाल्या निमित्ती हनुमंतान लंके वचून सीतादेवीक सोदून तिका रामान दिलाल मुद्दी दिवन धैर्य दिवन लंके जाल्यार पुराक बरं रामचंद्र येवन सांगचे तितली शक्ती हनुमंता शिवाय विंगड कोणाकय ना. तशी त्या कार्य हनुमंताक वैसून दिताची. कार्यप्रवृत्त जाल्यार हनुमंतू तागलाक रोड करून एक उड्डी मारून समुद्रा वयल्यान वता. वतना मैनाक पर्वतू वयर येवन सांगता तूं मेगेलांगा विश्रांती घे म्हणटा. तेदन हनुमंतू म्हणटा म्हाका रामकार्य जेवची ते दळसरी विश्रांती ना म्हणटनी तेगेल रामकार्या भायर सरता. स्वल्प मुखार वतना सिंहिके म्हळलेकली राक्षसी हनुमंताल सवळी धरून तंडिता. तेदन हनुमंतू तागलाकार होड करता. तेदन ती वय तिगेल तोंड तितल्यो होड करता. तेदन हनुमंतू सूक्ष्म रूपारी तिगेल तोंडा भितर वचून तिगेल नांगटान पोट पिसळून भायर येवन ताका दिश मारता आनी तेगेल रामकार्या भायर सरता. सूर्यास्तमान जावचे फुडें दूर दुखून हनुमंत स्वर्णलंका नगरी दिसता. तेदन हनुमंतू अति उत्साहार आनी वेगार वता. लंके पशी फूड आशिल्ल्या एक पर्वतार देंवता आनी लेखता आव ह्या रुपारी लंके वचचा साध्य ना आनी तो सूक्ष्म रुपारी करता आनी काळोख जावचा राखता. काळोख जातना लंके लक्ष लंकिनील दोळो हनुमंतार पडता आनी निमगिता हे वानरा तूं हांगा कशी आयलो म्हणटा.
तेदन हनुमंत म्हणता आव लंके पोळाच्या आशी जलल मक्का तशा आम्ही वानर बुद्धी नंग इलो म्हणता तेदन तो हंग तुकून बस म्हणतनी ती एक मारता हनुमंता खूप येता जाल्यार बैल मनीशी जाल्यार निमिती होगूर एक मारता ती दुखेर म्हणता म्हाका एक शाप आशिल्ले कसं म्हणल्यार अंगेक वानर येवन तुका मारता तेदन तुगेल शाप विमोचन जाता आतां लंकेक विनाशकाल आयला म्हणटनी मायक जाता रात्री म्हणटना हनुमंतू तेगेल 10 उपाय दवरून लंके भितर येता आनी सगळे लंके सोदिता खंय सोदिल्यार सीता देवी दिसना मागीर हनुमंतू रावणाला रमणी सोदिता थंयय दिसना लागीं शिलंतापुरा सोदितना ते मंडोदरी दिसता शिवाय सीता देवी दिसना लागीं आशिल्ल विभीषणाला रमणेन तूं राम ध्यान आयकता आनी विभीषणा निमित्ती हनुमंतू सीता देवीक रामान दिलेल मुद्दी तिका दिवन अशोकवना मुळा तिगेल दर्शन जाता अशी हनुमंताला सीता देवीक सोदूच्या राम कार्य सफल जाता जय श्रीराम धन्यवाद हाय स्वाती हाय काणी तू कितले टायमार शिकिली काणी म्हळ्यार हांव एक 5 मिनिट्स शिकली 5 मिनिट्स सारी पूण तुका गोत आशिल्ली तुका काणी ना म्हळ्यार 3 मिनिट्स म्हूण लेखील मागीर कसं जाता जाऊ म्हणून ओके कितले टायम लागली तुका शिकूक शिकूक एक 1 वीक आला 1 वीक लागले आजे पाशी पूण तू काणी शिकल्या की देवाल काणी पुरा शिकल्या की गोतस की विंगड पुरा हनुमंतान कसं लाग 10 पाय दवरना इलो इथं म्हळ्यार तेदन लंकेक वायट जाता म्हणून ओके व्हेरी गुड थँक्यू थँक्यू जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम मिगेल काणी शक्ती बदला युक्ती प्रयोग केल्लो हनुमानु लंकेन तू बंदी जावन आशिल्ल सीता देवीक श्रीरामचंद्र संदेश दिवन येवच्याक महेंद्रगिरी पर्वत लंघन करून हनुमान लंकेक उडलो लंके पावची 100 योजन पार करतना ताका इल्ल्यो अनेक अडखळ्यो ताणें युक्तीन पार केल्ल्यो समुद्रामध्ये तो तसलीच एक सुरसा म्हणलेली राक्षसी आशिल्ली तिणें आकाशा उडचे आनी उदका पावचे सगळे प्राण्यांक आनी पक्ष्यांक गुळुम करचिशिल्ले तिका पळोवन हनुमानान विनम्र रितीन म्हणलें हांव श्रीरामचंद्र दासू हनुमान सीता मातेक सोदून लंके वता आसा म्हाका वाट सोडी हें आयकून सुरसेन म्हणलें हा 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 तूं कोणेय आसो ह्या वाटेसून वच्ची खंयचेय प्राण्यान आनी पक्षान मिगेल तोंडा दुखून वचूका म्हूण म्हाका ब्रह्मदेवान वर दिला या तूंय मिगेल तोंडा यो हें आयकून हनुमानान आलोचन केलें हिगेल वयरी शक्ती प्रयोग करून वेळ व्यर्थ करनाशी काम शीघ्र जावका आनी अशी ताणें एक युक्ती केल्ली हनुमानान तागेल शरीर सुरसेन तोंडा पशी 10 वंट्या होड केले हें पळोवन सुरसेन तिगेल तोंड 20 वंट्या होड केले तितली भितरी तीक्ष्ण बुद्धी हनुमानान तागेल शरीर सानू एक मुसायद करून तिगेल तोंडा भितर रिगलो आनी तीन तोंड आमची पुढे तिगेल दांतामध्ये एड्यासून फटक्कानी भायर आयलो सुरसा खरे जावन एक सागर देवी आशिल्ली तिका हनुमानाले शीघ्र चिंतन बुद्धिवंतकाय आनी विनम्र स्वभाव पळोवन एकदम खुशी जाल्ली आनी तीन ताका वस पुता मुखार वस विजयी जा म्हणून आशीर्वाद दिल्लो आनी अशी हनुमान लंकेक पावलो हे काण्याची नीती कसं म्हणल्यार उद्यमेन हि सिद्धंती कार्याणि न मनोरथे हाजो अर्थ कसं म्हणल्यार खंयचे मनशान केवल आलोचन करून बसल्यार कसले साध्य करचे ना ताजी बदलाक कार्यशील जावन काम केल्यार मात्र खंयचे अर्थपूर्ण कार्य शीघ्र साध्य कर येतं धन्यवाद जय श्रीराम दीवा तुगेल कॉस्ट्यूम भारी चंद आसा तुगेल प्रेजेंटेशन तुगेले स्माइल आनी तुगेले एक्सप्रेशन्स भारी चंद आशिल्ले ऑल द बेस्ट Finpower Aircon Systems Private Limited
incorporated in 2015, is a proud and leading HVAC solution provider, manufacturing energy efficient air conditioning equipment as well as kitchen ventilation systems for all kinds of commercial, residential as well as a multitude of other special application and bespoke projects. An ISO 9001:2015 certified company, we are committed to quality and excellence and is passionate about our customer focus and innovation. And to help us fulfill this, we have the strong backing of our competent engineering team. Being a top-notch provider of HVAC solutions to diverse and complex design challenges, we are a preferred and trusted choice in the industry. This is vouched by the many prestigious projects that we have backed and successfully completed. To also fulfill our commitment towards the environment, we make sure that the HVAC engineering solutions we provide assist in maximizing energy savings and reduce carbon footprints, and consequently result in operational savings for our customers. Headquartered in Mangalore, India, we are predominant in Middle East and India and have a global presence to serve and support our customers across the world. Finpower Aircon Systems Private Limited, plot number 1234A, Baikampadi Industrial Area, Mangalore. Call 0824 240-7777. नमस्कारू मिगल नाव यशस्वी कामत. आज तुमका लंकादहनाच्या कहाणी सांगता. ऐकया. सीतेल अपरंज तरी राम आणि लक्ष्मण तिक सोदिता किष्किंधेयान पावतती. तई तांका हनुमंतू आणि सुग्रीवाला परिचय देता. तन राम दगल बायलेला अपरंजला विषय सांगून दक्क पावता आणि तिक सोदूचक सहाय निमगिता. हनुमंतू रामाला परम भक्तू. ता सुग्रीवन सांगला वरीची दक्षिणक सैनी घेऊन समुद्र बरी वत्ता. समुद्र बराबरी ओढस आणि लंके बारी दूरस वच्च कशी म्हण आलोचन करता. हनुमंत एक विशेष शक्ती अस. तो परिस्थिती समजावून तगलांग सान ओढ करू जाता. तशीची तो तगलांग डकनु समुद्र वैरी एक उडकी मारता. समुद्र पार करताना आयला सक्कड वेगनं निवान कोणू लंका पटेनंत पाय दवरता. मागिरी हनुमंतू सीता मातेक अशोकवनंतू बेटी जावनु श्रीरामचंद्रन दिलेला मुद्दी सीता मातेक देवनु तगल संदेश तेक पावता. तशीची सीता मातेन दिलेला चूडामणी घेवनु हनुमंतू अशोकवनदुकन बाहेर येता. हनुमंतू रावणक श्रीरामदूतर शक्ती कसे मंद कचकतिरी अशोकवन नाश करून सोडता. हे विषय रावण कोळू ता इंद्रजितक आ नितीन सांगता. ता मंगदा बंधून मिगल आसतना आडारा. इंद्रजितू ता बंधून आसतना आडता. तदनो हनुमंतक लांगडो कोणू तगल बा सुಳ್ಳली कोंगेवनु तज्वै बसता. हा पण रावणक भयंकर कोप येता. तगल बल्ल उज्ज देरे म्हणून सांगता. रावण सेवक हनुमंतल बल्ल तुद्देक अंगल सुतून घेऊन उजदितती. तदना हनुमंतगलांग सान करता. आंग सान जतना बंदिल कट्टू सळील दान पडता. मागिरी हनुमंतू मंगटावरी एक माडे दोगुन अनेक माडेरी उडता उडता सगळे लंकापट्टण लसून उडता. पुरा जतरी हनुमंत एक तलल वसून तगल बल्ल उज्जो वडून घेता. मागीर ताका उरगसता. अयो हांव सगळे लंकापट्टण लसून उडमू आ सीता मातेक कश्ट पुरो म्हणून परत एक पाटी अशोकवन वता. ते पडलं कसं ना सीता माते रामल नामल जो गोनू सुरक्षित अस. हा पण हनुमंताक बारीक खुश येता. ह्या विषय राम संगे म्हणू तो किष्किंधे भायर सरता. ह्या काणी नीती कसा म्हळ्यारी देवल नामस्मरण केल्यारी आमकां खंयचे कश्ट येना. धन्यवाद. देव बरे कर. कितले टाइम लागला शिकचा? एक 5 मिनिट की 5 दिवस? 5 दिवस. टाइम होत ना. एक्सप्रेशन पुरा विथ अम्माना शिकाय? नाही मी गला अक्कान शिकायला. अक्का कितल्या क्लास? कसं करता? 9th. सुपर. ऑल द बेस्ट.
एक्सपिरियन्स. ज्युनियर्सा पशी सिनियर्सा आमकां ಸ್ವಲ್ಪ कश्ट जाल्ले सेलेक्ट करूंक. इता म्हणल्यार मस्त चेडवाना तांगेले टायम इनवॉल्व केला, पेशन्स दिला. इता म्हणल्यार हे हेज्यार पेशन्सारी शिकची बारी कश्ट. म्हाका एक पूत आसा, म्हाका करेक्ट गोत्त आसा, तांतूय चाल्ले चेडू तो लायक कोन्न सांगला, बारी खुशी जाल रेना. ऑल द बेस्ट. आनी कसं म्हणल्यार आमी मेन थिंग पळयले तांगेले क्रिएटिविटी आनी तांगेले कितले भावार तांणी सांगताची म्हूण सांगून तांणी कितले इनवॉल्व जाताची म्हणजे मेन आशिल्लें. तांतू ते मेन पॉयंट घेवन आमी जड्ज केला. टायमय पळयला. इता म्हळ्यार टायम लिमीट दिला 3 मिनिट. सो तेवेय ಸ್ವಲ್ಪ हें जाला, ते हें केला फ्लेक्सिबल पळयला. आनी आयचे सिनियर कॅटेगरीचे विन्नर दिवा पै. कंग्रॅच्युलेशन्स. आनी सक्कड पोशांका लागी म्हळ्यार आनम्मा लागी बापा मातांगे लागी सगळ्यांक एक मेगेल एक पर्सनल रिक्वेस्ट कसा म्हळ्यार जस्ट कॉम्पिटिशना खातीर चेडवांक हें शिकोवचें न्ही. डेली तुमकां टायम घेवन एकचूर तांकां शिकयाची म्हूण सांगून तेदान तांकां कळटा की आमगेले देवा तांगेले काणी कळटा आनी ताजे वटून नेक्स्ट इयराकय तांणी आतां तुकून प्रिपेर जाताची. थँक्यू. सो डिवाक यूथ ऑफ GSB तुलान स्पॉन्सर करता आसची आमी सायकल मागीर पुरे जन पार्टिसिपेंटांक गिफ्ट वाउचर डेकॅथलॉन स्पॉन्सर करता आसची. सो कंग्रॅच्युलेशन्स वन्स अगेन. तुमी पुरे जन फायनल राउंड आयल्यांची. आय थिंक आमगेला एंट्रीज 40 आशिल्ली सिनियर कॅटेगरींतू. सो तुमी ते फायनल राउंड आयलाक मेनी कंग्रॅच्युलेशन्स. आसची वंदना. सो वंदना तुका तुगेले चेडू एक्चुअली पार्टिसिपेट केलेले हे मिगेल काणींतू. सो कशें जालें तुका हें एक्सपिरियन्स लायक आशिल्लें. आनी तूं सांगला म्हणजे चल्या चेडूची के मागशी असल विशयान तूं एक्चुअली तूं सांगिल्लें मिगेल पुताक धोर न्हू ताका मस्त ब्रायब करका पडली म्हाका. सेकेंड राउंडार ऑलमोस्ट तो न्हीदशी येता आशिल्ली ताका. सो चलयान इतली चंद कोन्न एक्सप्रेस कोर न्हू तांगेले ते एक्सप्रेशन्स जाय ते पळोवपाचें मस्त खुशी जालें. इन ऑल अ व्हेरी गूड एक्सपिरियन्स आमकांय आनी चेडवांक एक लायट प्लॅटफॉर्म दिलेलो का यूथ ऑफ GSB दोकोन. यूथ ऑफ GSB दिता आसची सायकल